बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीच्या बापा हांव तुका दिनवास दिता आर्गां दिता आनी तुजी वाखाणणी करता कित्याक तुवें तुजी एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजी दुयेंसां फेस्त पिडा त्रास कश्ट कोठेपण अनुभव वाडतीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीच्या बापा तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनी सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दिता की हांव केदीच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन सदांच पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान मारो पासून अजापा मिलाग्रो आनीक विजमिता करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगटूंक आनीक सगळीं उतरां तुजी उतरां कोय. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांव मागणें कोत्ता तुका म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगटूंक आनीक सगळीं उतरां पवित्र आत्म्याची उतरां कोरी. आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक हो व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक धाडटा, शेअर करता, व्हायरल करता तांकां सदांच धाडपाक हुस्को दी. दुयेंसां सगळीं तांची बरी कर. कोवीड दुयेंस ताची सोशिल्लें पयस दवर. सगल्यो गरजो तूं तांकां फावो कोरी. आमेन. आयज तारीख जावन आसा 29 एप्रिलाची 2021. हांव सोजमोता देवाचे भाशेन ज्या लोकांनी म्हजे व्हिडिओ पळयले ती पवित्र जाली म्हणून आनीक जेजूचो वावर नेटान करतात म्हणून. आमेन. येवकार तुका आनी तुजे फॅमिलीक यूट्यूब लायव्हाचेर जेजूच्या नांवान. देव बरो दीस तुमकां दिवं. मार्क 2 वळ 18. एकदा जुवांवाचे सीस आनीक फारिजेव उपास करताले तेन्ना कांय जाणांनी येवन जेजूक म्हणलें, जुवांवाचे शीस आनीक फारिजेवांचे शीस उपास करतात, पूण तुजे शीस करिनात तें कशें? आनीक जेजून तांकां सांगलें, कोणाक? फारिजेव आनीक जुवांवाचे शीस उपास करताले म्हूण विचारताले तांकां. लग्नाच्या पावण्यांनी न्हवरो तांचे सांगाती आसो पुर्यान उपास करूंक जाता जायत. तांच्या सांगाताक न्हवरो आसोसोर तांच्यान उपास करूंक जायना, पूण न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनीक तेन्ना तो दीस येतोच ते उपास करतले. पोरन्या वस्त्रांक कोणूय आवळोक नासलोल्या नव्या लुगटाचो कोपो मारीत जाल्यार नवो कोपो पुर्यान वस्त्राचीं सुतां ओडून भायर सोरता आनीक फाळो ओदीक व्हडलो जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोरन्या दाब्यांनी कोण भरिना. भरलो जाल्यार सोरो दाबे फोडटलो आनीक सोऱ्याचो आनीक तसोच दाब्यांचोय इबाड जातलो. ना, नव्या सोऱ्याक नवे दाबे. जेजू हिंगा तांकां व्हडलो लांब जबाब दिता वचोय. 2-3 वस्तू घालून जेजू तांकां सांगता. ते म्हणटाय तुमी उपास कित्याक कोनाय? फारिजेव आनीक जुवां म्हळ्यार कोण? सोंजावां गेले शीस हेंचो उतरां बरयलो आहा. एकदा जुवांवाचे शीस म्हळ्यार सोंजावां गेले तेगले शीस आसले. तुमकां बायबल बारीक आशिल्ल्याक कळटलो. तर सोंजावां गेले शीस आसले कित्याक? जेजू गेले येण्याची खबर परगटूंक. क्रिस्त येण्याची खबर लोकांक सांगोंक की वायट सोडात, तुमचो मार्ग बदलात आनीक तुमच्यो वाट्यो बदलात आनीक पातोक सोडात. जेजूची वाट सोंजाव नीट करपा येयल्लो. लोकांक संदेश दिवपाक की आतां आमकां तारण मेळपाचो वेळ येयला. तर लोकांनी येवन विचारलें जेजू कडेन,
तर जेजून ताका जबाब दिलो की न्हवरो आसोसोर शीस उपास करपाचें ना. म्हळ्यार कितें, जेजून सांगिल्लें आपण मोत्तोच ते उपास कोत्तोले. दुखान तांकां घोडये दूख जायत आनी ते घोडये उपास करीत, पूण हांव तांचें सोवें आसोसोर उपास करपाची गरज ना. जेजून सांगिलां. तर आतां आमी कातोलिकां उपास कित्याक कोताय काय? इगोर्ज मातेन आमकां एक संत दवरला. मांस खावपा न्ही म्हणून, निमाण शुक्रारा उपास करपा म्हणून, वो पेज जेवपाची, कितें एश कोन्न मोटें कितें खावप न्ही. आमी फोल्ग माताय तेश कोन्न लायट पेज, वो कोण च्या बडोवन तोस खाताय जाणटे बी आहाय तेश कोन्न. तर हें आमकां आमगेलें काळीज जेजू सोबें वाडोता, वो जेजूगेल्या कश्टांचो आमी गुळास कोत्ताय. तेका लागोन आमी सिंथिरेश आहाय म्हणून दाखोवपाक हो उपास आमगेलो. तो उपास केल्यार कितें मेळटा ना. ती एक पद्दत इगोर्जीन आमकां दवरलो आहा की आमी जेजूक रेस्पेद दिताय. जेजूगेले कश्ट जेजून 2021 वर्स पयलीं काडले, त्या कश्टांचो आमी नियाळ कोताय. तोय जाल्यार 60 वर्स जालीं तेंचे उपरांत ना तो उपास, जाणाय तुमी. आनी भुरग्यां ना. कितू भुरग्यांक एज म्हणून खबर ना म्हाका, पूण भुरगीं, जाणटीं आनीक जीं दुयेंत आहाय, जांकां ट्रिटमेंट चलता, वखदां चलताय, घोडे कोण प्रेग्नंट आहाय तांकांय आसतलें. पूण दवर तूं, ह्या उपासाचो फायदो काय ना, तो इगोर्जीन आमकां एक उगडास करपाची एक रीत, एक पद्दत अशी करून दवरल्या. तर आमकां हिंगा जेजू सांगता आपण आसोसोर उपास करपाची गरज ना. आनी आतां जेजू गेलो सदां उपास करून मरपाचें. तुमी तर आतां म्हणलें जाल्यार जेजू आतां खूंय आहा काय म्हटलीं तुमी. जेजून सांगिलां न्हवरो आसोसोर तांच्यान उपास करूंक जायना. आतां तूं म्हणलें जेजू खूंय आहा. आतां जेजू पुनर्जीवन जावन येयलो, उपास करपाक गरज आहा ना. जेजून खूंय सांगिलां उपास करात म्हणून म्हज्या पासत. हांवें कश्ट सोंसले म्हणून उपास करात. उपासान मागल्यार तुमकां मेवतलें, खूंय बरयलो आहा. उपास म्हळ्यार कितें? उपास म्हळ्यार मुगेल्या जिविताची नवसरणी करपाची. ती उपास कोण आसतलें करपा जाता. तुमी तो न्यू येयल्याय मुगे चॅनलाचेर, डिस्क्रिप्शन वचाय 5-10 मिनट पुरो तो उपास तापास म्हणटा तो सोळ्याय. तो पोन्ने कोरार लोकां. जेन्ना उपास कोतालीं लोक तेंचेर काकूट कोता, देव तेंचेर काकूट कोतालो आनी तांकां कितें बरें मेळटालें. ही पोन्ने कोराराची पद्दत. गिव एंड टेक रिलेशनशीप म्हळ्यार कितें, तुवें कितें तरी दान दिवपा जाय आसलोलें, कितें बरें करपा जाय आसलोलें, आनीक मेंढऱ्याक ना जाल्यार बोकडेक मारल्यार तेगे रोगत घायल जाल्यार तुगे पातकां एक वरोस तुगेलीं ब्लॉक जातालीं, तीं पातकां थिंगसान उरतालीं, मुखार येनासलीं. ह्या वर्सा तुगेलें वायट जायनासलोलें. ती पद्दत आसलोली पोन्ने कोराराची. थंय आमकां नव्या कोरारांत जेजू जिवंत जालो. तर उपास कित्याक? तुमी म्हणटाय कोरेजमा सोरो सोडलो, थोडी कोरेजमा मांस खायनाय. कित्याक? ती फोकाण कोताय. कोरेजमा सोडलो सोरो, कोरेजमा मांस खायनाय, कितें फायदो आहा? कांय फायदो ना. जेजून उपास केलोलो केदोणा बरें वचोन चोय, नालायक जायना कांयत. जेजून उपास केल्लो 40 दीस केदोणा जेन्ना जेजून बातिजात गेलो. आतां आमी उपास केदोन कोताय, कोरेजमा कोताय जेजूगे दुखा म्हणून. जेजूगे दूख आजून आहा. जेजून दूख आपल्याचें घेवन आमकां सूख दिलां. तर कोरेजमांतलो तुमगेलो निच्यो
पडे तुमी कोरेजमा 40 दीस पड कितें कोताय लोकां दाखोवपाकू आमगे घारां मांस हायनाय आमगे होण्ण मारनाय आमगेर घारां सोर हाडनाय सोर पिनाय हें कितें करूंक हेजे कितें गोंयचे फामिलीचे एक फामिलीचे बोरें कितें येयलां वो जे सोर सोडटाय तेंचे कितें बोरें येयलां ना कोरेजम काबार जालें पोत्तून कोमेस कोरेजम कोमेस जायचे पयलीं जाणाय तुमी कार्नवाल 3 दीस कितें चलोलां सोडाय कातोलीकपण कांय फायद ना तूं कातोलिकांचो संवसारान कांय फायद ना नंबर आंकडो वाडोवन कितें फायद आहा कातोलिकांचो आंकडो सारको हाय आहा गोंया आनी मुठाय सारकी हाय कातोलिकां चड आहाय एक गांवांनी चडशीं कातोलिकांय आमगे गांवांत चोयलें जाल्यार पयलीं आमी भुरगीं आसतना सगलीं कातोलिकांय एका 4-5 घोर मेळतात तुमकां आमगे गांवांत आख्या गांवांत कोंकण्यां गेलीं थोडीं सारकीं तर हें कितें करूंक हें सो कातोलीकपण कितें करूंक मिसा वचोन इगोज बोल्ल्यो ते कातोलीकपण म्हणटाय इगोज बोन कितें फायद आहा कोणा बरेंपण मेळ्ळां ना इगोजी वचपाचें जो मनीस पवित्र कातोलीक जालें तेणेंच जेजून देखून सांगलो आहा साप सांगलो आहा तें कोण चोयनाय तेका कोणशे आवडयताय जेजूगे पड सांगणें आहा जेजून पड कायदो घायला तूं पोत्तून वच तुगेलें दान तुगेली बॅट कितें पडे हाडल्या ती हिंगा दोन पोत्तून वच खूंय वचूं घाराक वचोन न्हिदपाचें ना फोल्ग मारपाचें ना दुसऱ्यांक बोगसपाचें बरयलो आहा कितें तें वचोन चुये दोळे उगडे गुगलाचेर मान चुये जेजून कितें सांगिल्लें तें पोत्तून वचून कितें करपा तें आमगे डिस्क्रिप्शनान तो बरयलो आहा तर तुमकां 5-10 मिनटं पवित्र आत्मो सांगोता पुरो वायट जिवीत सोडून सारकें न्ही कातोलीक जावपा हीं डुप्लिकेट हीं लूक वो म्हणटा इंग्लिशीन तुमी रितीरां हिंगा थिंगा गेल्यार तुमकां कोण रितीर दितो सांगोता तुमी सगळे लूक वम कातोलीक जाले म्हळ्यार केसोले थोंड पडले शेडले बेडशेले म्हळ्यार आनी उपेग ना तेजो जेजून अशें तोंडार मारलोलें सगळें अशें फारिजेवाचें सगळें हें जेजू कितें सांगोता 3-4 भाशेन 5 भाशेन जेजू तेंच्या तोंडार मारता हें तुमगेलें कित्याक शिरी पडना ओके तेंकां खबर नासलोली नवो कोरा तेजो नासलोलो पोन्ने कोरा नासले ते जेजू सांगोता तेजेर तेणी चीत दिवपाची पूण तेणी मानून घेयलो ना कित्याक हांव पोतून सांगो तुमकां तेंगेलो धंदो जालो तो हे फारिजेव धर्माचे वडील अधिकारी आनीक पाद्री तेंगे धर्माचे ज्युसांचे तेंगे धंदो जालो तो ते बरे पोटाचे मुठी मांजयताले लोक 10% दिता देवा कायदो आहलो तेंगेलो तर हिंगा जेजू पोतून जायते भाशेन तेंच्या तोंडार मारता आनी एक कोळे बरयलो देखून आहा बायबलां ते इतू रागार जाले की जेजून तेंकां यशस्वी म्हणलो म्हणून आनी जेजूक थिंगा दवरपाक वताले ते ऑन द स्पॉट पूण सगलो लोक हे मागणें येयलो तो चड आहलो मेजॉरिटी लोकांगे चड आहली ते भिले हात घालपा जेजूचे तर आमकां कातोलिकां आतां ह्या टायमार कातोलिकां जेजू कितें सांगोत काय हें तोंडार मारता जेजू पोतून कातोलिकांच्या पूण कातोलिकां लॉज आहा ना जे परी तेंकां त्या तेंपा वयले ज्युसां लॉज नासलोली तेणी जेजू आजून मांडून घेयलो ना म्हण तूं आतां न्हू आतां कोण पड ज्यूस जेताय तेणी तेन्नाय मांडून घेवन आजून मांडून घेयलो ना 2021 वर्स जालीं पूण आतां पळय गोंयांत पळय कातोलिकां आहाय तेंचो कितें उपयोग आहा ना पळय ज्यूस आतां पळय इज्रायल आहाय आतां 2021 तेच कातोलिकां ज्युसां मदीं कांय डिफरन्स ना फकत ते ज्यूस म्हणून आहाय तेणी जेजू आजून मानून घेयलो ना कातोलीक म्हणटाय जेजून मानून घेयला पूण जेजू भाशेन जियेताय ना तेणी जेजू मानून घेयलो ना तेय जेजू भाशेन जियेनाय कातोलिकांनी जेजू मानून घेयलो म्हणटाय तुमी मानून घेयला जेजूक जेजू देवाचो पूत जेजू सातिस्नेचो देवाचो एक जोण आनी सगळें मानून घेयलां पूण कितें फायदो आहा
जुसांच्या भाशेन जियेताय. आत पांय सारके बांदून दवरलो आहाय कातोलिकांच्या देंवसारान. जसो एक आरो आर म्हळ्यार जाणा तुमी सोरपा भाशेन आसो तो मनशाक गिट्ट तो मनशाक गिट्टा आनी मागीर एक रुका इंटोळ घेता. सारको रुका रावंड मारता. तेश कोन्न गोंयकारांक सारके बांदून दवरलो आहाय. गोंयकारांच्यान कांय करपा जायना कातोलिकांच्यांनी. एक मिलाग्र एक अजाप कातोलिकां जिवितांत घडटा, कोणाक उलोवन करूंक जाता, जायना. कित्याक? गोंयकार हो बायबलाचे जे आपण बायबलान सांगिलां तेजे उद्देशीन चोलनाय. बायबल सांगो ते एक, गोंयकार कातोलीक कोताय दुसरें. उरफाटें पोत्तें. बायबलाचें कोणें कातोलिकान केलां? 10 मादाम्यांतांतलो एक देखून मादामेंत दवरूंक जायना. कितको दोतो तूं? तुमी इतुले संवसाराचे आशेक लोबदोल्याय, कुडीचे आशेक लोबदोल्याय, हें पयलें घडटालें ना न्ही. सोडोम गोमोरा म्हणटाय तें मान टायप करून चोया इंटरनेटाचेर, गुगलाचेर आनी आचाय तें बरें कोन्न. बायबलांतूय आहा. वेर सुचो आनी हें खबर ना म्हाका. गुगलाचेर मारल्यार येता सगलें. सोडोम गोमोरा मारया आनी चोयाय. तेज्या पास्ट आतां संवसार जालो आहा. चोयाय तुमी, मारया आनी चोयाय. आतां कितू पास्ट जालो आहा तो आनी तेदना लोक कितू पास्ट आसलो तो. पोन्ने कोरारांत हें. तर आतां कातोलिकां तेज्या पास्ट जालो आहाय. सोडोम आनी गोमोरा म्हणटाय तेज्या परस. तें पोन्ने कोरार आसलोलें. पोन्ने कोरार लोकां परस आतां गोंयचे कातोलिकां तेज्या पाड जालो आहाय. फकत इगोर्जी वयताय, मिसा वयताय, सोंत मानताय. कित फायदो आहा? सोंत मांदून तुका कितें मेळपा आहा? ना. तो इगोर्ज मातेन देवा कातोलिकांक एक सोयेग दिला देवाच्या भेटवणेंत आंट घेवपा. तो कोणाक? आतां स्टार्टिंगां सांगिल्लें तुमकां हें की पवित्र कातोलीक आहा तेकाच. जो जेजूचे भाशेन आहा तेज्यानूच तितूंत वांटो घेवपा जाता. बायबलाचे आनिकूय वेर्स आहा. गॉड इज स्पिरीट एंड ट्रूथ. दोज हू वर्शीप गॉड मस्ट वर्शीप गॉड इन स्पिरीट एंड ट्रूथ. म्हणल्यार पवित्र जाल्यारच तुज्यान तो पवित्र कुमन्यांव साक्रामेंत घेवपा जाता. पवित्र जावप म्हळ्यार कितें? अजापा मिलाग्रो करप. तुमकां जाताय? तर कुमन्यांव कित्याक घेताय? फायदो आहा? कांय फायदो ना. कुमन्यांव गेलो न्ही कुमन्यांव हायन भर जाताय? जायनाय. कित्याक? तेंचे भितर जेजू येयना कुमन्यांवांतल्यान. कितको येतलो? वायट आहा थिंगा जेजू कितको आसतलो? देंवचार आहा थिंगा देव कितको आसतलो? तुमी पवित्र कातोलीक जात्रेची मिसा वचपाचें. इगोर्ज हाली आसूं जायो गोंयच्यो. तेका म्हणटाय कातोलीक. तेजे उद्देशीन लोकांक कळटलें की जेजू खरेंच देव म्हणून. जेन्ना कातोलीक एक कातोलीक एक गांवां एक कातोलीक पवित्र जावपा लागलो तेदोन त्या गांवां आख्खी अजापां मिलाग्रो जातल्यो. दोतोरांगे डिस्पेन्सरी, दोतोरांगे हॉस्पिटलां बंद पडटलीं. तुगे उतराचें जाता. आतां सद्या बंद पडलें आसतलीं. दोतोरांनी खूद बंद केलें आसतलीं आजून आतां म्हणल्यार कोविडा भिवून. तर आमकां दर एक कातोलिकाक जेजून पड सांगिलां हो उपास म्हणटा तो कातोलिकांक न्ही उपास. उपास करपाची तुमकां कसली गरज ना नव्या करारांत. जेजू जिवन जावन आमचें सगळें आसा आतां. जेजून सांगिलां चोय. तांच्या सांगाताक न्हवरो आसोसोर तांच्यान उपास करूंक जायना. कातोलिकांक कित्याक उपास करपाचो जेजू आमचे मोदिना? जेजू आमचे सोबे ना, जिवन जालो ना जेजू. तर उपास कित्याक कोताय तुमी? तुमी जेजूगे माननाय, जेजून सांगिल्लें तें आयकनाय. जेजून कितें सांगोता? तांच्या सांगाताक न्हवरो आसोसोर तांच्यान उपास करूंक जायना. म्हळ्यार हांव तेचे बरोबर आसोसोर तांकां उपास करपाची गरज ना. जेजू जिवन जावन परतून येयलो.
मागीर वळ बरयलो हा जेजूनीचो पूण न्हवऱ्याक तांच्या मदलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेच ना. तो दीस येतोच ते उपास करतले जेन्ना जेजू तेंचे सोशिल्लो ना जातलो तेन्ना ते भिवोन नाजाल्यार दुकान गोडी जेजूचो उगडास करीत गोडी उपासा बसोत. कितू दीस करपाचो कितकून करपाचें तें जेजून सांगलो ना. ते उपास करतले म्हणून सांगिलां. ते मागीर तेंचेर डिपेंड आहा ते मानून घेतलेय कोतलेय वा केलो ना. आमकां कांय बरयलो ना बायबलाचेर तेणी उपास केलो म्हणून. जेजू मोन न्हू तेणी उपास केला खूंय बरयलो ना. ते अप्पर रुमांत वयर थिंग आसलोले ते आमकां सांगिलां. आंकवार मुरे सांगाताक सायबिणी माई सांगाताक आनीक मारिया मागदालेन आनीक ते शीस एक वयर रुमां आसले. आमी जाणाय बरयलो आहा. ते बीन भितर आसले उपास केलो म्हूण बायबलाचेर मेळना म्हाका आजून. मेळ्ळ्यार सांगतो तुमकां मुखार. तो दीस येतोच ते उपास करतले. पूण जेजून हिंगा साप केलां पयलें तांच्या सांगाताक न्हवरो आसोसोर तांच्यान उपास करूंक जायना. आमकां उपासाचो कांय फायदो ना कातोलिकांक. हें गोठ मोतीन दवरयाय. हो उपास हो सोंत म्हणटा तो कातोलिकांक फकत एक उगडास करपा जेजूचो आनी उपासान गरज ना. सोंत म्हण तूं फकत कातोलिकान मिसा पवित्र कातोलिकान मिसा वचपाचें. हेरांक ती मीस आयकिली कितलीं मीस आयकिलीं कितले फाटी कुमन्यांक गेलो कांय फायदो ना. आनीक तुमी आनी मागीर मेलोले म्हूण मिस दिताय ती आनी सारकी सोडून दियाय तुमी. तेच पयशे व्हराय आनी खूंय तुमी पिलार मिस जालीं तिंगा दियाय ऑन डायरेक्ट दियाय. डोनेशन म्हूण दियाय. कितें 10% देवा दिवपाकूच जाय. तुमी गोड मिसां 5 दितालीं न्ही ते कोणानी ते भिकऱ्यां देखून गायल्यार फायद ना 5 रुपया. भिकार देखून सोडून भायर मातलीं. तुमगे वर्सा 500 फायद जाता तुमकां. वर्सा 10% तुमगे 500 जाताय वर्साकू. तुमी वर्सा एक पाट वचोन 500 नोट दिनी मिस बरयताय पिलारी. वर्सा तुमगे 10% 500 जाताय कातोलिकां गेले. 5% 500 10% 500 दवरले जाल्यार कितू जालें पागार वर्साचें. 50,000 जाले वर्सा पागार. सगळे कातोलिकांक 50,000 पागार आहा वर्साकू. वर्साक आं. एक म्हयन्यानी. गव्हर्मेंटाक काम करता तांकां 50,000 आसतले उणें. तरी तुमी 500 रुपया दीन देवा फटयताय आमी मेलोल्या मिस दिलीं ती आमचे पासत पावतलीं म्हणून तुमचे पासत कोण पावना. हे 500 रुपया तुमी दीन देवा फटोवपा सोदताय. कोंत माराय 10% बसाय कोण ना कोंत मारूं कोण ना कॅल्क्युलेटर आहाय. सगळ्या मोबायलान कॅल्क्युलेटर आहाय 10% माराय. वर्सा कितू पागार जाता. तुमी तर म्हयन्या 1 लाख जोडटा वर्सा 1,20,000 जाले. एक झिरो काडे हाटलो. हांव मॅथ शिकयता तुमकां. कितू पागार जाता एक झिरो काडे. शेंबऱ्यांतुले 10% म्हणल्यार 10 पावंड एक झिरो काडपाचो शेंबऱ्याचो. तर 1 लाख 12 लाख तो तुगे पागार जाता. एक झिरो काड 1,20,000 देवा दिवपाचे. आनी तूं 500 रुपया दीन देवा फटयताय. तारोड्यांक कितू पागार आहा. तारोड व्हडले नेट म्हण सांगताय आमी ओटरोर काम कोताय आमकां न्हिदों टायम मेळना. आवय आमकां बरो सुसेग मेळना. कोणा भुरग्यांक घाराक फोन उलोवपा मेळना बायलां कडेन. आवय व्हडले नेट माताय. कित करूं हें नेटू. तुमी 10% देवा दिल्याय. तुमकां तर म्हयन्या 1 लाख पागार आहा जाल्यार तुमगेली 8 म्हयन्या इयाज दिल्यार कितू जाले. 8 लाख जालो नाय. 8 लाखान झिरो काडल्यार एक झिरो कट कर कितू उरले. 80,000 उरले. 80,000 तुमी म्हयन्या देवा दिताय वर्साकू. 80,000 मिस बरयताय तुमी. 500 रुपया मिस बरोवन कोणाक फटयताय. वोसाय आनी 80,000 सारके पिलार दियाय संस्थे दियाय. फकाण करूं नाका ही देवाची. पुरो फकाण केलें तें पुरो बंद करया. हांवूय त्याचेर रेब्यां लोडटालो आतां म्हाका 8 म्हयने जाले हांव पवित्र जालो जाल्यार. तुमी हें सगळें सोडयाय रेबो. आनी वगत उरलो ना असो कोवीड तुमकां मान हाता पुरो. आनी तुमी कोवीड जावन मोर पुराय रावं नाकाय. साल्वा जाय. हे उपास कोन्न हें कोरेजमा हें कोन्न तें कोन्न देवा फटय नाकाय.
तेजो कांय फायदो ना. तुमकां छोटयताय. वसाय संस्थेक ओल्ड गोवा पिलार पादाक हिंगा पाजुजे वा संस्था दियाय. हुंय भुरगीं पाद्री जाताय थिंग संस्था वचोन दियाय. तुमगे 10% पगार सगळें आठून दियाय. 3-4 संस्था आहाय जाल्यार सगळें आठून 20,000 दियाय. 4 कोटी 20,000 जाले. तुमकां तर सारकें जेजू भाशेन तो जिवीत जियोवपा जाय हीच पद्दत आनी दुसरी पद्दती ना. हितून तुमकां बरो मस्को पाव बरो साकर मारतो तुमकां मस्को पाव दिलो हें तुमगे इफेर ना वचपाचें. तुमगे भुरग्यांचें वायट उडोवपाचें दुयेंसां. तूं आपल्या जाय ते भाशेन धर्म मानतलो आपूण मुगे पद्दत दुसरी धर्म मानपाची म्हाका जाय तेशको मानतलो. हें तुमगे कित्या शिरीफपणां. हें देंवसरा गेलें. तुमची वाट लावपाचें. स्वताची फकाण करपा सोडय. ही फकाण तुमकां केन्ना बऱ्या पडपा न्हय. आयज ना जाल्यार फाल्यां तुमचेर वायट येतोलेंच. सारकें गॅरंटेड 100%. बायबल सांगता बरोवन दिलो आहा हेंचो बायबलाचेर. कितू कळेरी बरयलो आहा एक कळेनी. तुमी फुल्स म्हळ्यार पिशे तुमचें निसोणटोन जातोलें कितू कळे बायबलाचेर बरयलो आहा तेंचुय. केन्ना बरें येवपा ना. एकीस पोरण्या वस्त्रांक कोणूय आनवळ्याक न्हेसलोल्या नव्या लुगटाचो कोपो मारीत जाल्यार नवो कोपो पुरेन जेजून कितें म्हणपा सोदिता की आमी एक जिन्स धरया. तुमी जीन पॅन्ट चड फेमस आहा न्ही. जिन्साचो एग्जांपल घेया. एक कोटलो जिन्स आहा म्हणटा पोन्नेलें तेका न्हेय जिन्साचो कुडको लायलो म्हण तूं जाल्यार जेजू म्हणटा तोय कुडको तुवें लायलो तो कित्याक फायद्या पडपा ना. तो पोन्नेलें कपड्याचेर लायत शिंवलो म्हणून तो ओडोन वयतलो जाणाय आमी. हें आनी व्हडलें एक्सप्लेन करपाक गरज ना. तशेंच जेजू हेजी गोडी आमकां तितू आयडियर ना आसतली. दुसरी पळय एग्जांपल दिलां तितू आयडियर ना आसतो आमकां पूण आचल्याक कोट्टा आमकां सारकें सोंपें आहा तें की तेंगेलीं लेदराचीं तीं दोणां त्या दोणां हेंचोय दोबे आमी हें म्हणटालीं सुरकाटाय तेका दामणे ते भाशेन जेजून हो एग्जांपल दिलोचो हिंगा की न्हेयलो सोरो न्हेय घालपाचो. पोन्ने हिंतोर घायल जाल्यार तें दामणें फोडटलें आनी सोरोय हांवोन इबाड जातलो. हे 3 एग्जांपल आमकां हिंगा जेजून दिले. कोणाक फारिजेवांक आनीक सोजावांक गेले शीस कितें कोत्ताले उपास कोत्ताले म्हणून ते हिंसाताले तेंकां हे 3 एग्जांपल दिले. तुमकां कांय फायदो ना. नव्या कोरारांत तुमकां पवित्र जियोवपा पडटलें जेजूचे भाशेन. पोन्न्या कोरारांत लोकांन 10 मांदामेंत दिल्याय ते मादूं न्हय देवा गेले. सोडोम आनी गोमोरा खबर आतां सांगिल्लो तुमकां. आख्खो संवसारूच तेसो आसलो तो मोरोलेस धरयाय तुमी. तेका लागून जेजू धाडूंक पडलो. तर जेजू म्हणटा हिंगा 2 सुवातेचेर आमकां हिंगा सांगता की पोन्न्या कपड्याचेर नवो कुडको शिंवोन कांय फायदो ना. तो कपडो भायर मारपाचो. पोन्ने दामणीं तितून न्हेय स्वर्गान फायद ना. तीं भायर मारपाचीं. तीं कुसबेलें कोटलें लेदरा धरलें कोटलें जाणाय तुमी लेदर कोटेत तें. आनीक प्लास्टीक दवरल्यार प्लास्टिकाची ब्रिटल जाता. ब्रिटल म्हण इंग्लिशीन उतर तेजोय पावडर जाता. थोड्या तेंपान हडटा आपुणूय वीक जाता न्ही. लोखणूय जाणाय तुमी कळून येता लोखडां. तेका लागून आतां पड कोण बरे बिल्डर आहाय बरो कोण तोकोस घेवन आपलें घर काडटा तो जें लोखण उजा कोताय हांबल्यांकू सगळें लोखण सकयल फावंडेशनां बी घाताय तेका सगळ्याक हें कोताय प्लास्टीक कोटींग कोताय रब्बर कोटींग कोताय कळूंक लागना जावपा. नाजाल्यार थोड्या वर्सांनी तें शिमीट फोडटा लोखण पेड्डा जाता न्ही कळून येता न्ही. टॅरसी मागीर कुडको पडोंक लागताय. हांबल्यांचे कुडको पडोंक लागताय. तर हिंग जेजू म्हणटा पोन्नें जिवीत सगळें सोडून दिवपा जाय.
पोन्नें जिवीत आनी नवें जिवीत तुज्यान बरोबर चलोवपाक जायना. कांय फायदो ना म्हणटा जेजूक. नवो कपडो काडून पोरण्या कपड्याचेर शिंवलो कितें फायदो आहा म्हणटा ना. पोरनो कपडो तो उजारीच कोन्नाका, भायर मार म्हणटा जेजू. पोन्ने दामणे भायर मार म्हणटा, ते उपयोग ना. तुगे नवें जिवीत मेळ्ळां, नवो सोरो केला, नवें जिवीत मेळ्ळां जाल्यार पोरनें जिवीत तुजें सोरशिल्लें भायर सरोन वता. दोगांयच्यानू वांगडा रावपा जायना. तुगेलो इबाड जातलो. जेजून सांगला वचोय त्या कपड्याचो बुराक आनिकूय व्हड जातलो, कित्याक तुवें त्याचे वयलें शिंवलें तें आनी ओडून तो बुराक आनी व्हड कोतलो, फायद ना. तो वेस्ट. पयलींचें लायफ, पोन्नें लायफ सगळें सोडून दिवपाचें देंवसरागेलें आनी पवित्र कातोलीक जावपाचें. तुमी तें इतें घेवन रावतले, ना आपूण कातोलीकूय जालें न्ही, सो कातोलीक जाल्यार कितें? पवित्र कातोलीक जाल्यार तुगे आनी पोन्नें आनी कांय आसना तुका, सगळें न्यू जाता. बरयलो आहा बायबलाचेर, न्यू क्रिएशन म्हणून बरयलां, न्यू लायफ म्हणून बरयलां एक कळेर. वचोन चोय. एक म्हणटाय बायबल स्टडी. हांव कितें सांगता वायट सांगता तें तुमी वचोन चोवपा जाय, वाचूंक जाय. एक पाट 10 पाड्याचे. आनी केन्नाच की तुमगेलो भावार्थ देवाचेर वाडटलो. वो हें सोत खरें म्हणून. आमगेलें जिवीत हेचे भाशेन जावपा जाय म्हणून. आनी हें प्रिचींग 24 वरां घरां घालून दवराय आनीक फाल्यां उठोन बरोय आनी तुमी हेंच कोराय उठोन सकाळीं. मुखार मोबायल दवराय, सेल्फीचेर रिकॉर्ड कोराय कॅमेराचेर आनी युट्यूबाचेर अपलोड कोराय आनी सगळ्या फ्रेंडांक धाडय की आमी आयज सान अजापा मिलाग्री करपाक लागोले, आमी जेजू भाशेन जाले म्हूण. मारया येश को नेट मारया, हें सारकें. आनी म्हाका हें करपाकूय म्हाका पवित्र देवानूय बळ दिलो म्हणून. जे परी सेंट आमगेलो पॉलागेली चिटी मेळटा. तुमी बायबलाचेर हेजेर टायप केल्यार मेळटलें गुगलाचेर. म्हाका हें बळ देखून फकत देवूच दिता, पवित्र आत्माच दिता. आहा पॉलागे चिटीचें आहा तें. चोय मारया आनी. जे कोण पवित्र कातोलीक जायन पळय सगल्यो अजापा मिलाग्री कोता, आपल्यागेलो टायम देवाक दिता, ही प्रिचिंगां कोता, दुसऱ्यांक आदार कोत्ता, हें सगळें बळ ही कृपा देवा कडच्यानूच येता. पॉलान आमकां सांगलो आहा. म्हजे ताकेतीचे म्हजे उद्देशी म्हजे वरवीं म्हज्यान कांयच करपा जायना एक मनशान. जेन्ना तुजे भितर देव येता तेन्नाच सगळें देव म्हजे उद्देशीन देव कोत्ता. देवूच दिता सगळें. हें क्लियर केलो आहा. तरी आमी देवाचो आदार घेवनूच आमी मुखार या. देवाकूय कोण दी सगळें. आमी फकत आमगेलो टायम, आमगेली बायबल स्टडी आमी सारकी करपा जाय. आमगेलें मन साफ करपा. आमगेलें मन सारकें थाऱ्यार पवित्र आत्म्याचे शिकवणेचे उद्देशी आमगेलें मन चलपा जाय, जें जेजून आमकां शिकयलें तें. हिंगा बंद करया, फाल्यां कंटिन्यू करचें. थँक्यू होली स्पिरीट. आमेन. आतां रोजार करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका. मारियो आनीक ताजे फॅमिलीक, फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिजे फॅमिलीक, जॅकलीन आनीक ताजे फॅमिलीक, तेवदोमिरा रोशा आनीक तिजे फॅमिलीक, कॉलेट आनीक ताजे फॅमिलीक, जॉन्सी आनीक ताजे फॅमिलीक, सुकोर आनीक ताजे फॅमिलीक, जेसी आनीक ताजे फॅमिलीक, हेनरी आनीक ताजे फॅमिलीक, पियादा रिवाज आनीक ताजे फॅमिलीक, मोरियान आनीक तिजे फॅमिलीक, जिपोट आनीक ताजे फॅमिलीक, जोकी आनीक ताजे फॅमिलीक, क्रिस आनीक ताजे फॅमिलीक, तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताजे फॅमिलीक सगल्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर. सगळीं दुयेंसां तांची तूं बरी कर. कोवीड दुयेंस तांचें सोरशिल्लें सारकें पयस दवर. सगल्यो गरजो तूं तांकां मेळोवन दी, फावो कर. अल्सराचें दुयेंस, भिंडाचें दुयेंस, जोऱ्याचें दुयेंस, डायबेटीक, कोलेस्ट्रॉल, हाय ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर, पॅनक्रिया फेलियर, डायलिसीस, लंग्सान उदक जालें तें, हार्टाचे प्रॉब्लेम, कसल्या कारणाक लागून तकलेन सुडलें ती, आवट जालें ती, पिश जालें ती, भूल येयलें ती, मेंटल जालें ती, समजी कांय नासतना उलयताय ती, चिंतप नासतना उलयताय ती, हीं दुयेंसां तांची तूं बरी कर. तशेंच कसलेंय जिवीत
तांचे कुडींत दुयेंसां हां ते सगळीं दुयेंसां बरी कर. कसलेच सांदे जे चलोनात ते तांचे सांदे नवे कर आनी सारके चलतात